योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरयेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान राजकीय मळावेल्या घडामोडींक आयला उतो. नशीब आजमावपा खातीर इच्छूक उमेदवार करतात राजकीय पक्षात प्रवेश. बायलेच्या लैंगीक सतावणुकीच्या प्रकरणा वयल्यान एनजीओचो सरकारी अधिकाऱ्यांचेर पुत्रांचो फारपेट. अधिकारीच करतात बायलेंची सतावणूक, एनजीओचो आरोप. भुंयपूत अधिकारिणी विधेयक जाता तितल्या बेगीन घेयात फाटी, नाजाल्यार आंदोलकांक तोंड दिवपाची दवरात तयारी. चिंचोण्याच्या लोकांची सरकाराक शिटकावणी. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत कमी अदीक प्रमाणात झडटलो पावस. कांय जाग्यांचेर वादळी वारा सयत लायतलो हजेरी. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां पळोवया कोंकणी खबरो विस्तारान. विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान राजकीय मळावेल्या घडामोडींक उतो आयला. इच्छूक उमेदवारूय खंयच्या ना खंयच्या राजकीय पक्षात प्रवेश करतना दिश्टी पडटा. मुखावेली विधानसभा वेंचणुकीची तयारी म्हणून राजकीय पक्ष योग्य आनी कार्यक्षम उमेदवाराच्या सोदात आसा. आम आदमी पक्षाचे आदले गोंय निमंत्रक एल्विस गोमसान आयतारा काँग्रेसीत प्रवेश केलो. हालींच दिल्लीत तांच्या काँग्रेस प्रवेशा विशीं थारिल्ले ते कुंकळीच्यान वेंचणूक लडोवपाची शक्यताय आसा. जरी हांव एका पक्षांतल्यान दुसऱ्या पक्षान येयलो अशें म्हणटा हांगा, पूण हांव तशें म्हणना. कित्याक हांवें एक पक्ष सोडलो जाल्यार आज म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 8-9 म्हयने जातले हांव त्या पक्षांतल्यान अशी उडी मारून दुसऱ्या पक्षान येवंक ना. हांवें टायम घेतलो. वेळीचो आदलो आमदार बेंजामिन सिल्वाने काँग्रेसीत प्रवेश केला. सिल्वाच्या काँग्रेस प्रवेशा वेळार थळाव्या वावुरप्यांनी खर विरोध केलो. तशेंच काँग्रेसीचे सदस्यत्व सोडपाची शिटकावणी ताणें दिल्ली. भाजपाचे 2 खेपेचे आमदार आनी आदले उद्देग मंत्री आशिल्ल्या महादेव नायकान हालींच आम आदमी पक्षात प्रवेश केलो. आपाचे गोंय मुखेली राहुल म्हांबरे, दिल्लीचे आपाचे वरिश्ठ फुडारी सत्येंद्र जैन, म्हणयारी आतिशी हांचे उपस्थितीत तांणी आपात प्रवेश केल्लो. महादेव नायक हे लक्ष्मीकांत पार्सेकार सरकारात कॅबिनेट मंत्री आशिल्ले. ह्या नदी काँग्रेसीच्या अल्पसंख्य विभागाचो मुखेली उर्फान मुल्लान भाजपात, जाल्यार महिला काँग्रेसीची मुखेली प्रतिमा कोतिनोन आम आदमी पक्षात प्रवेश केल्लो. गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. केंद्र आनी राज्य सरकार बायलांच्या सुरक्षेविशीं उलयतना दिश्टी पडटा. तशेंच बायलांचेर आगळीक करप्यांचेर खर कारवायेची आश्वासनां मेळटा. पूण कांय वेळार आश्वासनां पोकीच आसता. कांय वेळार बायलांक न्याय मेळपा खातीर झगडचें पडटा. तातूंतलोच हो एक प्रकार. दिवचलच्या कोठंबी वाठारांतले एके बायलेन लिंगीक अत्याचाराची कागाळ केल्ली. ह्या प्रकरणात ते बायलेक धीर दिवचो सोडून सरकारी अधिकारी तिका सतावपाक लागिल्ल्याचो आरोप बायलांचो 7 एनजीओन केला. हे केशीची दखल घेवंक नाशिल्ल्यान तांणी सरकाराचेर फोग काडलो. कांय लोकांनी हे बायलेचें घर मोडिल्लें, तशेंच तिची सतावणूक केल्ली. कागाळीत नांवां आशिल्ल्या दुबावितांचेर मात कसलीच कारवाय करूंक नाशिल्ली. ह्या प्रकारा वयल्यान राज्यांत कायदो आनी वेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जाल्ल्याचें एनजीओन म्हटलां. पळयात तांचें म्हणणें. Bailancho Saad strongly condemns the hounding of a complainant of sexual harassment from Kothambi village by state authorities for the last 2 years under the disaster management. Now, there was a complete breakdown of law and order in 2019 when the girl complained of sexual harassment. A mob came and broke their house, and the girl was not in the house. And when she was coming back, she does home nursing, she was beaten murderously, left unconscious on the road, and an ambulance 108 picked her up and took her to GMC. Now, it was a medico-legal case. The mother lodged an FIR in Bicholi police station. Now, instead of allowing the family, assisting the family to repair the damaged house and stay in the house, the Talati wrote to a Mamladar saying the house is dilapidated. The Mamladar issued an eviction notice to the Chogle row housing colony in which they were staying, and they were forcefully evicted. A posse of police were brought. They were threatened, beaten, and arrested and put in jail. Now, when they were out on bail, they were put in Valshi Government Primary School. Okay, and their belongings were robbed. They were left open in that house.
and few of their belongings were put to the school. Thereafter, one day an oral message came that you have to shift from the school. Tomorrow, the next day, without giving time, without specifying the place of school. They just said one government primary school. They did not specify the name of the school. So at that time, they had approached Bailan Assad, and Bailan Assad approached the Human Rights Commission, who directed the government to state authorities to give a date and the place of the school. This Disaster Management Act can be used against any citizen. It could be a journalist, it could be somebody who is standing for election, somebody who people have grievances against, anybody. If somebody has some anger against someone, a mob can be instigated to break the house. Then that person's house, then the talati or mamladar or whichever authority will say that you are the house is dilapidated, so you have to be evicted. Then they will say that we will rehabilitate you under Disaster Management Act, and then they will confine you in institutions where you cannot move out. And under the Disaster Management Act, if you want to challenge the order of the collector, you have to go to the High Court. Now, which vulnerable person who's confined can access justice? गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. भुंयपूत अधिकारिणी विधेयक जाता तितल्या बेगीन फाटी घेयात, नाजाल्यार चिंचोणकाराच्या उठावाक तोंड दिवपाची तयारी दवरात. चिंचोणच्या लोकांनी सरकाराक शिटकायला. आयतारा घेतिल्ले खाशेले ग्रामसभेत चिंचोणच्या लोकांनी ह्या विधेयकाआड एकमतान थाराव पास केलो. भुंयपूत अधिकारिणी विधेयकाक विरोध करपा खातीर चिंचोणे पंचायतीन आयतारा खाशेली ग्रामसभा आपयल्ली. आमी इतलीं वर्सां कायद्याक पाळो दिवन रावले. सरकारी वा कोमुनिदादीचे जमनींनी अतिक्रमण करूंक ना. हाचे खातीर सरकार शाबासकी म्हणून हे विधेयक हाडपाक सोदता काय कितें? चिंचोणच्या लोकांनी प्रस्न विचारला. आज हांव पळय सद्दां आमगे ग्राम पंचायतीक हांव शाबासकी दिता. तेन्ना लोकांन उलो मारलो आनी तेमी लोकांगे उलो आयकिलो. मेंबर पंचायत मेंबर म्हणटे लोक आनी आमी आयज सगळे मेंबरांनी आनी लोकांनी चिंचोणीच्या लोकांनी हें बिल ओपोज केलां कम्प्लिटली. हें म्हणजे स्टेप करचें म्हणून. आनी आम कांय स्टेटमेंट जेन्ना मोबिनान हो स्टेटमेंट केला तेका स्टेटमेंटाचे आमी कॉन्डेम कोताय. जरी तर हें तर बिल हें स्टेप कोनाय जाल्यार पयलीं विलेज आमी रस्त्या येतले. आज याचितान सांगिल्ले भाशेन आनी हें बिल हें जावपाक दिवपाना. कित्याक आमी गेलो MLA भुरग्यांगे फ्युचर जनरेशनाचें चिंतलो ना. आमगे फ्युचर जनरेशन ही पर्ज आमगे जातली, ही पर्ज आमगे खूंय रावतली तें तेमी चलना. हें MLA काडे आमगे हें करपा पूण आमगे डिस्ट्रॉय करपा न्हू. देखून हांव आयज शाबासकी दिता इतले मेंबर आमी एकठांय जाल्या तितल्याक आनी हें बिल आमी टोटल ओपोज करतले. आनी मागता आयज MLA कितले प्रॉपर्टी घेयल्याय तांकां तरी खरें काही चुकचो दिसताय जाल्यार तेंगे प्रॉपर्टी तांकां आंडोवचें. सभेक सरकारान पळय हें बिल हाडलां ताजे आमी निशेध मारतात. निशेध मारपा लागून चड कित्याक डिस्कशन करनासतना हें बिल पास केलां. ओपोजिशनाक कॉन्फिडन्साक येवना. त्याच बरोबर हे बिलाक लागून जरी तर हे सरकार तर तें बिल फाटी घेना जाल्यार आमी रोडार येतले आनी नॅशनल हायवे 17 बंद करतले आनी हाजी सुरवात चिंचोणच्यान जातली हें हांव सांगूंक सोदतां. आज ग्रामसभेक पास जालें. हे आज आमगे ग्रामसभेक आमी निर्णय घेतला. कित दिसता ह्या बिलाचेर कितें आसा? हे बिलाचेर हो बिल हें जाल्यार आमची गोंयकारांक खूब वास हें जातलें कित्याक तांकां सगळे रायट वतले नॉन गोवन्स तांकां. आनी नॉन गोवन्स हांगा इतली जाल्यार सरकारान तांणी अजून पसून आमकां नॉन गोवन्स कितले आसता दाखयला ना. हाजी आमकां हांगा पळय कितले आसा ते आमकां अजून हें केलें ना. ताणें आमकां डिक्लेअर करपा जाय कितले गोंयाक स्थायीक जाले आसा ते नॉन गोवन्स आसा ते. आनी ताजे हो फायदो तर चड तांकांच लागून जाता, तांकांच वता नॉन गोवन्साकच. ते फाल्यां सकाळीं एक पाट भुमिपुत्रा हें बिल पास केलें जाल्यार ताजो आपलो सगळो इलेक्शनाचो हें बी सगळो रायट घेतले. त्याच बरोबर हांगा जे स्किम्स पळय गव्हर्मेंटाचे आसा ते ताजो फायदो ते उठयतले आनी आमकां गोंयकारांक ताजे त्रास जातले. आज तुमी अपोज केला आनी ताका लागून आमी ओपोज केला. फॅमिली कोणाक प्रॉपर्टी आहा वो ना ती आनी हिंग गायल्यार जर बील सेक्रेटरी बिलाचे आहा वायफ चिल्ड्रन बी सगळे आहा आनी मुकडे घरा फुडें पायन बांदलो घरा मुकडे ते पायन बांदलो घर दोग जाणां भावाक डिस्ट्रिब्यूट जाला. मुगे भावाक आनी म्हाका मुगे 3 जाण भुरगे आहाय. मुगे घरांत आज मुगे चेडवांक कितू एरिया मेळटली 50 स्क्वेअर मिटर्स मुगे भुरग्यांक मेळटा
आनी हे गेले बायल भुरग्यांक चेड्यांक चेडवांक जावयांक 250 स्क्वेअर मिटर्स आनी खूंय पळय ती आज तुका म्हाका मुगे भुरग्यांक लँड आहा खूंय आनी आमी इलिगॅलिटी केलना म्हणून आमी बाबा चल कायदो सांबाळा आख्खो आमगे स्टेटीचो कायदो सांबाळा खूंय इलिगल केलना कोणाले भाटां वचून आमी मुपी काडना कोणाक गोंडात लँडाकूय वचून केलना आमी 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 सगळो कायदो सांबाळा आनी आमी कायद सांबाळ म्हूण आमकां मुगे भावाक 3 जाण भुरगीं म्हाका 3 जाण भुरगीं 6 जाण भुरगीं आमी हाय 5 स्क्वेअर मिटर लँड आहा पळय 6 जाण भुरग्यांक 500 स्क्वेअर मिटर्स लँड आनी हेंकां एकल्याक 250 स्क्वेअर मिटर्स बाकी तूं दिवपाचें सरकारान लँड आम फर्स्ट म्हळ्यार आमकां एक गांवचे लोकांगे आमकां एप्लिकेशन येयल्लें की जाती तूं बेगीन हे भुमिपुत्रा बिलाचेर आमी ओपोज करपा मिटींग घे म्हूण सो आमगे गांवच्या लोकां पासत आमी जाती तूं बेगीन हे 4 दिसांनी आमी ग्रामसभा स्पेशल ग्रामसभा आपयली की ती बील ओपोज करपाक स्क्रॅप करपाक सो आमगे गांवच्या लोकां बराबर आहाय म्हूण आमी आयज सांगिलां सगळे लोकांक आनी कितें रेजोल्युशन घेतलां रेजोल्युशन घेयलां आमी ओपोज करपा आनी तें टोटली स्क्रॅप करपाचें गोवा 365 खातीर चिंचोणच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काणकोणाचे लोक अजूनही लायट, उदक आणि रस्ते ह्या मुळाव्या सुविधा पासून वंचित आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान ह्या खातीर सरकाराक जबाबदार धरला. धोरणात्मक दृश्टीन हे सरकार पुरायेन अपेक्षीत थारल्याचो आरोपूय ताणें ह्या वेळार केलो. लायट, उदक आनी रस्ते ह्या सारकेल्यो मुळाव्यो सुविधा दिवपाक सरकार पुरायेन अपयशी थारिल्ल्याचो आरोप मनोज परबान केलो. काणकोणच्या कितल्याशाच वाठारांत अजूनय पक्के रस्ते ना. कांय लोकांक उदक आनी लायटीची जोडणी नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. बेजीक जे गजाली आसा आयज कितल्याशाच गांवांनी सारकें उदक ना, लोकांक रस्ते पासून नायच. केरी हो गांव जो आसा खोतीगांव पंचायतीन ह्या गांवांत लोकांक 40-50 घरां आसा तांकां कितलेशेच किलोमिटर चलचें पडटा. तांकां लागून अजून सादो रस्तो केल्लो ना. नाणग्या असो एक हें आसा, धाकटो गांव आसा, थंयसर धाकटो एक लाकडाच्या पुला वयल्यान लोक वयता. जस्ट इमेजीन 60 वर्सां जालीं आनी हे डेव्हलपमेंटाचे गजाली करता, ह्या लोकां कडल्यान वोट मागता, ह्या लोकां कडल्यान वोट घेता, जाल्यार ह्या वोटरांक जे बेजीक एम्युनिटीज मेळपाक जाय, रस्तो, लायट, उदक, हे अजून पर्यंत तेंच्यान दिल्लेले ना. हांगा जे हेल्थ सेंटर आसा, हेल्थ सेंटरान हांगा कितेंय जालें, तूं हेल्थ सेंटरान पावलें, तुका मातशें चॅक करप आनी डायरेक्ट काडून हॉस्पिसियोन ना जाल्यार मडगांव धाडप. हांगा गांवांत जे शाळा आसा ते शाळेचे कंडिशन पळयत जाल्यार जीव नाका. अंगणवाडी जी आसा, अंगणवाडीन भुरगे कशा परिस्थितीन त्या रुमांनी शिकतात, कितें करतात ते लोकांक खबर ना. भुरगे आवय बापूय चिंतता अंगणवाडीन धाडपाचें काय ना म्हणून भुरग्यांक. हांगा जी हेल्थ सेंटर आसा भितर डॉक्टर येता, थोडे गांवांनी जी हेल्थ सेंटरा भितर विकान एकदा डॉक्टर येता, म्हणजे डॉक्टरूच ना. आनी इंटेरियर गांव ते लोकांक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज हांगा ना. हांगा लोकांक लागून एज्युकेशनाक लागून बरो सिस्टम ना, स्कील डेव्हलपमेंट ना. जाल्यार ह्या काणकोणान ह्या 60 वर्सांत ह्या आमदारांनी केलें तरी कितें? गोंयकारां खातीर रोजगार आनी उद्देगां खातीर कुशळ मनीसबळ निर्मिती कडेन सरकारान पुरायेन आडनदर केल्या अशें मनोज परब म्हणटा. गोंयकार बेरोजगार आसतना भायल्या लोकांक गोंयांत नोकऱ्यो मेळटात अशें ताचें म्हणणें. सादे मतदारसंघात जर अजून पर्यंत लोकांक बेजीक फेसिलिटी नाका. इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, श्रीस्थळ पंचायतीची इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा पळय, त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटान ऑलमोस्ट 60 कितें कंपनी आसा, पूण त्या कंपनीन गोंयकार खंय आसा कामाक? आयज कारवारच्यान हांगाल्यान लोक येतात ते कामाक आहा. आमच्या भुरग्यांक स्कील डेव्हलपमेंट अजून पर्यंत ह्या आमदारांनी दिवना, ना जाल्यार पंच सरपंचांनी दिवना. केन्ना आमच्या भुरग्यांक थंयचें क्वॉलिफिकेशन आमचो केन्ना ह्युमन रिसोर्स मॅपिंग जालना की आमच्या गांवांत कितले, काणकोणांत कितले भुरगे एज्युकेटेड आसा, कितले भुरगे BSc जाला, BCom जाला, ITI जाला, कितले भुरगे स्कील डेव्हलप आहा. जर ना जाल्यार त्या कंपनीक जाय ती स्कील आमी डेव्हलप करतले काय ना, हे खंयच्याच पॉलिटिकल लिडरा कडल्यान, खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी कडल्यान काम जाल्लें ना. आनी दॅट इज द ओन्ली रिजन की आमच्या भुरग्यांक ते कंपनीक घेनात. सेकंड थिंग, सगळे मॅनेजर GM भायले आसात आनी ते आपापल्या लोकांक प्रिफर करतात. गोंयकारांक जाल्यार डायरेक्ट तेंच्यांनी ब्लॅकलिस्ट केल्ले आसा. म्हणजे गोंयकारांक रेझ्युमी दिल्या पासून जायना. कित्याक
ह्या आमदारांचो ह्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांचो ह्या पंचायतीचो भंय आयज ह्या इंडस्ट्रीन ह्या कंपनीक मात पासून ना. सरकाराचे तर पॉलिसीच ना की आमच्या भुरग्यांक 80% इंडस्ट्रियल इस्टेटान हें जावपाक जाय म्हणून. गोवा 365 खातीर काणकोणच्यान देविदास गांवकार. दांडेवाडो चिंचणी एके गॅरेजीत दुरुस्ती खातीर हाडिल्ल्या 6 गाडयांक शेनवारा मध्यरात्री अचकीत उजो लागलो. ह्या 5 गाडयांचो उजो लागून गोबर जालो. ह्या उज्यात 6 लाख रुपयांचें लुकसाण जालें जाल्यार 30 लाख रुपयांची मालमत्ता वाटिल्ल्याचें उजो पालोवपी दळान सांगलें. आज आमच्या फाटल्यान पळयता तुमी ज्यो 5 गाडी आसात ही गॅरेजीक कामां हाडल्यो आनी ह्यो 5 गाडयो आज राती फाल्यार 2:30-3 सुमार उजो लागलो आनी कसो उजो लागलो हो कोणाकय कळना. जेन्ना ह्या वटेन रातचे 3-3:30-4 सुमार ज्यो नुस्त्याक व्हेकल्स गाडी वयताले जे नुस्तेकार वयताले त्या नुस्तेकारान पळयले आनी तेणी फायर ब्रिगेडीक फोन केलो, बाकीच्या पुलिसे फोन केलो आनी ते जातरेक आज फायर ब्रिगेड येवन हांगा उजो पालयलो. हो जर उजो पालयलो नासलो जाल्यार हांगा आनी सायडीक कितल्यो गाडी आसल्यो त्यो गाडयो लासतातले. कित्याक ही जी गॅरेज आसा ही फेमस गॅरेज आसा कित्याक सगळो लोक हांगा बरें काम करता म्हणून हांगा येता आनी आज तो जो ओनर आसा तेजेर आज एक असो संकट येयले कडेन आसा की ह्या गाडयांक उजो लागलो आनी आज तो खरेंच खूब दुखी आसा. कित्याक ही जी गॅरेज आसा ती तेगे पोट भरपाची गॅरेज आसा आनी ह्या गॅरेजीक जर उजो लागलो तर खरें मनशाक खूब दूख जाता. जेन्ना आमी ताका विचारलें तर तो म्हणटा शॉर्ट सर्कीट आसपाक शकता कित्याक ज्यो गाडी आसल्यो तितल्यांच्यो बॅटरी सगळे काडून दवरले, एकच गाडये बॅटरी आसले म्हूण तो सांगता. पूण आतां हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आसा कित्याक ह्यो ज्यो गाडी आसल्यो त्यो लास्ट कितले आसले जाल्यार लास्ट जो गॅरेज आसा एकाच करूंक पडटल्यो. गोवा 365 खातीर दाणेवाडी साकून रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत आयच्यान फुडले 5 दीस पावस कमी अदीक प्रमाणात हजेरी लावंक शकता. कांय कडेन हलको शिवर जाल्यार कांय कडेन गडगड घालत तो कोसळपाक शकता. चडांत चड तापमान 31 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आसतलें. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.